प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली ज्या आम्ही परत परत गोयच्या युवकां वतीन आम्ही जो प्रश्न रेज करताले की रिक्रुटमेंट ह्या सरकाराचे टोटल कॉम्प्रोमाइज जाल्ले आसा, रिक्रुटमेंटाच्यो पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज जाल्ल्यो आसात, रिक्रुटमेंटाच्यो गायडलायन्स कॉम्प्रोमाइज जाल्ले आसात आनीक रिक्रुटमेंटाची पॉलिसी म्हणजे पैसे, जो पैसे चड मेजता तो एबल कॅन्डिडेट, तेजी बाकीची क्वॉलिफिकेशन, तेजी बाकीची तेगेली पात्रता हेका कांयच योग्यता ना ह्या सरकारान. सो जितलो तो मायस कोट करता, जितलो पायस पैसे ऑफर करता तितल्याक तांकां जॉब मेळटले. आनी हे सांगता आसतना आमी बेश्टे सांगना, आमी हे पुराव्या सकट सांगपाक शकता, हे प्रूव करपाक शकता की हो सरकार कशें करून हाणें गोंयच्या तरणाट्यांची फकाणां केल्या, गोंयच्या तरणाट्यांक लाचार करपाचे प्रयत्न हांणी सुरू केल्ले आसात. एग्जामिनेशनाचो फार्स हो सरकार करता आनी सगळे कितें कॉम्प्रोमाइज केले वयता. हे वेगळ्या वेगळ्या घडणुकेचेर कळटा. पयर आमच्या युथ काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटांनी हो इशू घेतलेलो, तेजे पयलीं आमी हो इशू वेगळ्या वेगळ्या टायमार घेतलेलो. बीजेपीच्या सरकारान प्रायम मिनिस्टराच्या ह्या गायडलायन्साच्या अगेन्स्ट वचोन ओरल इंटरव्यू केल्यो, ज्या कारणान जे पयशे भुरगे दितात त्या भुरग्यांक पोस्ट दिवपाचो हे तितून ताणी सामी करून गेलो. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात, जो प्रायम मिनिस्टर सांगतालो ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा आणि आपली छाती म्हणटा तो 56 इंचाची, हांव तेजे कडेन मागता. तुगेली जी भाशणां जी आसात ती भाशणाचे हांगा उदक केलां ह्या तुजे सरकारान. तुज्यो गायडलायन्स तेणी पांयधुळ्यो केल्यो, तुजे गायडलायन्स, तुजे सर्क्युलर तेणी डस्टबिनान उडयले. प्रायम मिनिस्टराक तेज्या स्टेटीच्या, तेज्या बीजेपीच्या राज्यान तेजे गायडलायन्स डस्टबिनाक उडयतात. हेजे उरलो अपमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो ना.